नमस्कार माझ्या मोगाळ इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत आसा। आयज आमी करया वाटाण्याच्या तोंडाक, जे करपाक सामकें सोंपें आनी खावपाक खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा पाव कील धवे वाटाणे घेतल्या आनी हे वाटाणे हांवें रातभर भिजत दवरिल्ले। आतां तातूंतलें उदक काडून तांकां कुकरान घालून एक शिटी काडून घेतला आनी कुकरान घालता आसतना हांवें तातूंत थोडें मीठ घालून घेतिल्लें। हे पळया, एक शिटी काडले म्हणटकच तें अशें जाता। आतां हें आमी काडून सायडीन दवरया। ताज्या उपरांत मिरसांग वांटून घेवया। ताका लागून हांवें हांगा ल्हान नाल्लाची सोय कातून ती भाजून घेतिल्ली आनी भाजता आसतना हांवें कांदोय बरो भाजून घेतला। हे पळया, आमकां करपुपाक मात दिवपाक जायना। हे अशें गोल्डन ब्रावन जाता म्हणल्यार ती सोय आनी कांदो भाजून घेवपाक जाय। आतां आमी ही भाजून घेतलेली सोय आनी कांदो थंड करून घेतल्या। आतां आमी एका मिक्सरान काडून घेवया। तर ही वेवस्थीत आमी त्या मिक्सरान काडून घेता। ताज्या उपरांत तातूंत घालता एक ल्हान चमचो हळदीचो पिठो। तातूंत मागीर 2 मोठे चमचे गरम मसाला घालून घेवया। हांगा हांवें होममेड गरम मसाला वापरला। तुमकां जाय जाल्यार हांवें लिंक डिस्क्रिप्शनान दिला, तुमी पळोवंक शकता। तातूंत मागीर थोडें उदक घालून घेता आनी हें आमकां मिडियम वांटून घेवपाक जाय। चडूय बारीक वांटप जायना आनी चडूय मोठी वांटप ना। ही मिरसांग आमी बरी मिडियम वांटून घेवया। ताज्या उपरांत कायलीन थोडें तेल गरम करून घेवया आनी तेल अशें बरें तापलें म्हणटकच तातूंत घालता 1 चमचो सासवां। तातूंत मागीर थोडीं करबिलाची पानां घालून घेवया आनी ही आमकां 1-2 मिनटां खातीर बरी तळसून घेवपाक जाय। ती अशी बरी तळसून जाली म्हणटकच ती उकडून घेतलेले वाटाणे तातूंत घालून घेवया आनी हें सगळें बरें धवळून घेवपाक जाय। अशें बरें धवळून घेवया। तातूंत मागीर ती वांटून घेतलेली मिरसांग सवकाशी घालून घेवया आनी थोडें उदक घालून घेता। हांगा जितलें तुमकां दाट पातळ जाय तितलें तुमी उदक वापरात। धवळून घेवया, हें सगळें अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी हाजेर झांकणें धांपून हाजो एक आमकां बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय। तर हो पळया, ताका असो बरो खतखतो आयला। आतां तातूंत चवी पुरतें मीठ घालून घेता आनी हें आमी सगळें अशें बरें धवळून घेवया। अशें बरें मिक्स करून घेता आनी ताजेर झांकणें धांपून हें एक आमकां 10 ते 15 मिनटां खातीर बरें शिजोवन घेवपाक जाय। आनी हें पळया, आमच्या वाटाण्याच्या तोंडाक असो बरो खतखतो सुटला। आतां तातूंत थोडी बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेवया, मिक्स करून घेता, अशें बरें धवळून घेता आनी अशे तरेन तुमचे वाटाण्याच्या तोंडाक खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम करून पळयात आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।